आमच्या बाबा स्वर्गावल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. प्रितीच्या भावा भयणींनो आनी अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, आयज आमी दोतोनीच्या नव्या वर्साची उक्तावणी कोत्ता. ह्या वर्साचो आमचो गवळीक विशय मोजे सोवे रिगून रावात. आयच्या सेवा धर्मांत आमी नियाळटोल्या. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत आपली बरी खबर परगटूंक धाडलो. जेजून आमकां विचून काडल्यात होच ताचो वावर फुडें व्हरूंक, ताचो संदेश सगळ्या संवसाराक दिवंक. जेजू सोवे रिगून रावून आमी दर एकल्यान आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं बापाची बरी खबर आमच्या कुटुंबांत, वाड्यांत, गांवांत आनी आख्ख्या संवसाराक परगटूंक जावन आसा आमचें आपोवणें. तर आमी सगळ्यांनी जेजूचे फांटें कशें जेजू दाखवेलींत रिगून रावून सुबाम फळां दिवंक वावरूंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. म्हजे सवें रिगून रावात हो आमचो विशय आख्ख्या वर्सावळीचो. तो नियाळटा आसतना आनी आयचे हे मीस आमी भेटयता आमच्या दोतोनीच्या वावराक आनी त्या पासत तांचे उक्तावण्याचे मीस दोतोनीच्या भुरग्यांचें कॅटेकॅटिकल एसोसिएशन ही चिंतना मोतीन धरून आमी प्राचीत रितीन वांटो घेवया. मोगाला जेजू, आमी आवय बापूय कशी तुजो मोग आनी बरी खबर मिसाच्या बेटेंतल्यान पवित्र पुस्तक वाचून घरान तेज करून आमच्या भुरग्यांक दिवंक तांकां ओत्मिकायेन वाडोवंक जाताली. पूण ल्हानूसतावन तांकां संवसारी वस्तू दिवन मागण्या वरवीं तुका एकवटून रावूंक आमी तांकां शिकोवंक ना. हे पोरी आमचीं भुरगीं तुजे सोवें रिगूंक रावंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. भुरगीं फांते. मोगाल जेजू, आमची आवय बापय आमची पयली शिक्षका. तेर्साच्या मागणेंतल्यान तुजो आनी आंकवार मारयेचो मोग करूंक आमकां ती शिकयतात आनी ह्या वरवीं आमी तुकाच वळखूंक पावूंक हो तांचो हुस्को. पूण आमी हेर संवसारी वस्तूंक मोल दिता आनी फांत्या पोरी तुजे सोवे रिगून रावंक नात. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. मोगला जेजू, दोतोनीच्या भुरग्यांक भावात्तान वाडोवंक आनी खोलायेन तुजी वळख दिवंक जावन आसा आमचें कार्य. हें कार्य पाळतना आधुनीक काळार जायते उपाय आमकां मेळटात. तांचो वापर करून आमची पाट अदीक रुचीक करूंक जातालें. तशेंच तुज्यांत रिगून रावन आमचे जिविताची देकी वरवीं समाजान बरी फळां दिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमचे पातकां बोगसून आमकां सचण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
संसारी सर्वेस्परा देवा sorgincia raia sorpod vedar deva bapa ami tuka vakan kau ami tuji studi kordau ami tuka namaskar kordau ami tuka महिमा दितां तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजतां सोम्या एकल्या जोडीत पुता जेसू ख्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेळये बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत खोर तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत खोर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोयने जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू बोवडतो ह्या मिसान आमी मागता सोपून गेल्ल्या डॉमिनिक डिसुजा हाच्या आत्म्या पासत आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांचे उक्तावणेचे मीस आमी कोत्ता तांचेय पासत आवय बापाय पासत आनी देव संदेशकारांय पासत आमी मागता तेच भाशेन पावस आमकां फावो जावंक ह्या वर्साक आमी मागुया प्रार्थया सर्वेस्परा तुझ्या मोगाचे थीर बुनयादीर तूं आमकां सांबाळटाय तांकां तुजी मोजत केन्नाच उणी करिनाय देखून सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुज्या पवित्र नांवाची स्तुती करूंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान जरमायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप जरमायसान म्हणलें सगल्याच वाटांनी आकांत अशें म्हूण जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो कोतात तें हांव आयकतां ताका लावन दियात ताका लावन दिवया म्हजे इश्ट कशे चलतात तेच म्हजे गोठान पळोवन रावंक लागले घडयेक तो फोस्तांत पडून फटवतलो उपरांत आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूद घेतल्या पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हजे सांगाता आसा म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले आपूण हारोवलें म्हूण ते लोजेन बोल्ल्यात केदी लॉज सोदां तोकपाची विसरू नजो तसली पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्परा सोगल्यांक नितीन तपासून काडटाय अंतोस कोणाचो आनी काळजाचो तूं थाव घेताय तर ताचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवन दी कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां सर्वेस्पराक गायनां करात सर्वेस्पराची वाखाणणी करात कित्याक
ताणें नोश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गोरिबाचो आत्मो वाटायलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन जातलो हे पोरी. तुझ्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा, म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणुया. तुझ्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा, म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबडा सोंसता, तुजेच पासोतलोच भोगता देवा. देखून जाला हांव मोजेया बाबा भयणी मोदे पोरगो, मोजे खाशा वयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुझ्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता मोजे कालीस, तुका केंडान तांच्यो किडण्यो मोजेर पोटान. जबाब. तुझ्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा, म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रसन्न म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुझ्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा, तूं कोऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दोयाल कालजाचो, तोर म्हाका जाप दी, मोजेर घाल तुजी कोनवळायेची नोदोर. जबाब. तुझ्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा, म्हाका आयक देवा. हे पळोवन खालते मनीस संतोस्तले, देवाक सोडटल्यांची काळजां आनंदान चेतोली. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळ्यांची मागणी, साकलीनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्गानी संवसार ताका वाखाणू, तसोच दर्यांनी तातून फिरता त्यो सोरोच ना. जबाब. तुझ्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा, म्हाका आयक देवा. बागीवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारान भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण. आनी अशें मरण सगळ्या मनशाकुळाक लागलें, कित्याक सगळ्यांनीच पातक केलें. देवान समूर्त दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसलें. समूर्त नासली म्हणटच समूर्त मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण समूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदावा पोरी
तांकां आसोना जावनूय तोरी आसतना आदावा थावन मोयजेसा पोरयान मोरण सोमेस्तांचेर राज चलयतालें. आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर्व खुणा, पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगू नजो तितली व्हड देवाची काकूट जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतली मनशांक मरूंक पावली जाल्यार ताचेवून चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचें सुभाम देणें कशें सांगू नजो तितल्या मनशांक पावली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गोवाय दितल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशांक भिवू नाकान. आतां धापलोले आसता तितलें उकटें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडाक सांगतात, आनी कानान फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाठसार थावन परगट करतात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकान, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक, एमकोणान नास करूंक तांक आसा ताका अदीक भियात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तातूंतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मिजलोले आसात, म्हणटूच तुमी भिवू नाकान. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक व्हडतीं. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगटीत जाल्यार, आनी तो म्हजो पाटलावदार म्हूण सरकार आसत्या म्हज्या बापाक उजीर हांवूय परगटतलों. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकात्ता ताका सरकार आसत्या म्हज्या बापाशी ताचे उजीर हांवूय नाकात्तलों. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यांनो आनी आवय बापायनो, मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज उक्तावणेचें मीस आमी सुरू करता म्हणून आमी आयकलां सकाळीं थावन आनी गेल्ल्या आयताराक थावन की आयज आमी सुरू करता दोतोनीचें उक्तावणेचें मीस आनी दोतोन. आनी म्हाका उगड आसता आतां म्हजो फर्स्ट लेसन जो हांव शिकलोलो. हांव ल्हान भुरगो आहलो पळय तेन्ना, हे आहात आमचे चिंटू पिंटू ल्हान ल्हान भुरगीं, ते भाशेन फर्स्ट लेसन. आनी म्हाका उगड आसा म्हजे टिचरीन दोतोनीचें म्हणलेलें क्लासीन, देवान आमकां संवसारान कित्याक रोजल्यान, देवान आमकां संवसारान कित्याक रोजल्यान. आनी आमी सांगूंक नको जालीं भुरगीं, आमी ल्हान भुरगीं न्हू. तुमकां दिसता जाल्यार तुमी जाणात, सांगात कोणूय भुरगीं सांगात, देवान आमकां संवसारान कित्याक रोजल्यान. आमी नको रे फादर, तूंच सांग आनी काबार कर सॅर, आमी वयता घरा. तुमी जाणाय रे, देवान आमकां संवसारान कित्याक रोजल्यान. देवाचो उद्देश कितें, एम कितें आमकां संवसारान धाडूंक? टू लव गॉड. वेरी गूड, सांग. एकामेकाचो मोग करपाक. एकामेकाचो मोग करूंक. वेरी गूड. आनी कोण सांगता?
सांग भिये नाकान. आयचो विशय तोच आहा, भिये नाकान, भिये नाकान. डू नॉट फियर. कोणाक भिवपाची गरज ना. बरें, हांव सांगता तांकां भायर कोत्ता. देवान आमकां एकामेकाचो मोग करूंक धाडल्यान संवसारान. पूण ताचो फूल आन्सर म्हणटात तो टू नो गॉड, टू लव गॉड आनी टू सर्व गॉड. तीन उतरां. टू नो गॉड, टू लव गॉड आनी टू सर्व गॉड. तीनूच उतरां. देवाक पयलीं आमी ओळखूंक जाय. आनी त्या पासून तुमी ल्हान आसतना तुमकां भुरग्यांनी मायन पायक तुमकां फर्स्ट लेसन शिकयलोलो. कहलो द फर्स्ट लेसन तुमकां मायन पासून शिकयलोलो. ओदीक हांव म्हणटालो मायन, तुमचे मामीन, तुमच्या मामान. कितें तुमकां ल्हान आसतना हातीन धरून, हांकेन धरून ई सायबीण, ओ जेजू, ओ सांत आंतोन तुमकां दाखयल्लें बोट लावन ओलोतरीचेर दाखयलां हो ना? केन्नाच दाखोवंक ना. केन्नाच तुमी दाखोवंक ना भुरग्यांक कोण वय म्हणोना नाय म्हणोना. एनीवेज हो तुमचो फर्स्ट लेसन टू नो गॉड. देव कोण? आनी देव म्हटल्यार कोण? सायबीण माय, सांतातून ते देव जातात ते सांत, ते सांत भोग. पूण देव म्हणटा तो एकूच, वन गॉड. आनी आमचो धर्म म्हणल्यार होच एकाच देवाक सोत मानता म्हणटात पळय तो. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आनी ही देवाची ओळख आमी घेता ती आमच्या लेसनांनी, दोतोनींनी इली 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 करून आमी घेता आनी आमी फुडें पावता. पयलें पुस्तक, दुसरें पुस्तक, तिसरें पुस्तक, चवथें, पांचवें, सवें, सातवें, आठवें म्हणून ही पुस्तकां आमी शिकता दोतोनीन. आनी देवाची ओळख आमी घेता. ताका म्हणटा आमी टू नो गॉड. आनी तें केल्या उपरांत मागीर आमी देवाचो मोग कोत्ता. वी लव हिम बिकॉज वी नो हिम. आमी कोणाक वळखनासतना कोणाचो मोग करूंक जाता? काजारी जिवितान पासून वळख नासतना मोग करूंक जाता ना. लव इज ब्लायंड म्हणत आमी. बट वी हॅव टू नो द पर्सन. आनी देव म्हणटा आसतना गॉड इज ऑल्सो अ पर्सन. त्या पासून देवाची ओळख आमकां घेवंक जाय, आमकां आसूंक जाय. ती घेतल्या बरोबर हांव देवाचो मोग कोत्ता म्हणूंक जायना. 40 तें बेश्टें वयल्या वयर. पूण देवाक वळखच नाय. त्या पासून पयली देवाची ओळख. आनी त्या पासून 3 मनशां आमकां गरजेचीं देवाची ओळख घेवपाक. कोण? पयलो मनीस तुज्या घरांतलीच आवय आनी बापूय. दुसरे मनीस कोण? तुजी देव संदेशकारां, कॅटेकिस्ट. आनी तिसरी कोण? पाद्री आनी माद्री. आमी दोतोन सांगता, आल्तारार सावन शिकयता, ओदीक केन्नाय फोडून सांगता. एडल्ट कॅटेकिजम जावं ल्हान भुरग्यांक ती ओळख देवाची दिता पळय ती. म्हणटकूच 3 मनशां गरजेचीं आमकां भुरग्यांक. म्हणटकूच आयज आमकां 2 वस्तू त्या भायर ओदीक गरजेच्यो. खंयच्यो? देवाची ओळख घेवपाक, ताचो मोग करपाक आनी ताका आमी सर्व करपाक ह्या संवसारान. आनी मेल्या उपरांत मागीर स्वर्गार पर्यंत जाल्यार ह्या संवसारान आमी ताका परगोटूंक जाय. तेच म्हणटा आमी ताका सर्व करूंक जाय. आनी हो जावन आसा आयचो मुळावो विशय. ताचे सवें रिगून रावात. अबायड इन मी. आनी तेका आमी म्हणटा जेजू दाखवेल आमी फांटे जुंय दाखवेल सगळे फांटे एकामेकाक रिगून आसात. तेच भाशेन जेजूक आमी रिगून आसूंक जाय. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जेरेमिया प्रवाद्याचें पुस्तक. थंयसर एक वेळ आसलो, एक काळ आसलो तेन्ना बाबिलोनाचें शार वाडत वाडत वयर वयर सरूंक लागलें. आनी जुदाचें शार सकल सकल देंवपाक लागलेलें. भिरांत पडलेली इस्रायल पर्जे मदें आमचो देव खंय आसा. जेन्ना इस्रायल पर्जेचेर भिरांत आयलोली तेन्ना हो जेरेमिया प्रवादी तांकां घोटाय दिता, बोल दिता, भियेनाकान, देव तुमचे बरोबर आसा हें तांकां सांगता, तांकां सोजमयता. पूण तांचे मतीन तें वचना. कित्याक तांकां रियलिटी दुसरीच दिसती पडटा. खंय आहा देव? वेर इज गॉड? कित्याक ही सगळें बाबिलोनचें शार वाडत आहा, चडत आहा आनी जुदाचें शार ओदीक ओदीक ताचें घट्टाण जायता. देव खंय आहा? कारेज दिता ओदीक जेरेमिया प्रवादी हे पर्जेक आनी ती पर्जा घोटाय घेता. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां जेजूची खबर आनी आदामाची खबर. आमी जाणा आदामाक आमी म्हणटा द फर्स्ट एडम आनी जेजूक आमी म्हणटा द न्यू एडम. कित्याक लागून? आदामा वयरी संवसारान आयले पातक आनी जेजू वरवीं आयले सोडवण. जेजू वरवीं आमकां सोडवण मेवली. म्हणटकूच पातक तितलें देवा मुखार गरजेचें न्हय. पूण जेजून आमकां नव्या कोरारान सोडयल्यान हें की अदीक गरजेचें. आनी त्या पासत आमचो दोळो कोणाचेर आसूंक जाय? सुबेज
पातकाचेर न्हय पूण आसूंक जाय जेजूचेर. हें जेजू आपल्या जिवितान संवसारान आमकां दाखयता. आनी शुभ वर्तमानान पर्यंत आमकां तेंच मेळटा. पयल्या वाचपाचें रिफ्लेक्शन, भियेनाकान. जशे परी जेरेमियस पळोवदी भियेलो ना, ताणें तोंड फोडून सांगलें इस्रायल परजेक, देव तुमचे बरोबर आसा. तेच भाशेन जेजूय म्हणटा आमकां सगल्यांक भियेनाका. डू नॉट फियर, फॉर आय एम वीथ यू. हांव तुमचे बरोबर आसा. जिविताच्या सर्व घडींनी जंय जेन्ना आमकां दिसता देवूच ना पूण देव आसा, पूण तुवें ताका सोदूंक जाय. त्या पासत एकलो बरोवपी म्हणो, लायफ इट सेल्फ इज अ कॉन्स्टंट जर्नी टू नो गॉड. देवाक सोदूंक एक जिवीत जावन आसा, एक वाट देवाक सोदप. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगूंक सोदता इतलेंच. आमचे भितर न्हू सगल्यांक आमकां देवान वेगवेगळे टॅलंट्स आनी गूण दिल्यात आनी आमकां नेटयल्यात. पूण केन्ना केन्ना आमी कितें करता, भियेता, लजता. आमकां सगल्यांक पब्लीक फेस करपाक जायना. हो एक एग्जाम्पल तुमकां दिता. हांव जेन्ना पयलोच पाद्री जाल्लो न्हू, भियेतालो, कडकडटालो सारको सेरमांव करपाक. सगळो सेरमांव बरोवन वतालो, 4 पेजी, वर्ड टू वर्ड वाचीत रावतालो वयसान सकल. एक पेज, दुसरी, तिसरी, चवथी. कित्याक? भिरांत आहलेली. आतांच्या भुरग्यांक आमकां सगल्यांक कितें आहा, एक्सपोजर आहा. आमकां इस्कॉलांतानूच आमकां ट्रेन करतात पब्लीक स्पिकींग, सगल्यांक फेस करपाक पब्लीक. आमकां त्या तेंपार नाहलेलें तितलीं सोंपेपणां. जो कोण करता ताकाच करूंक मेवतालें. सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. कोण बरो आहा तोच शायन जातालो. आनी आमी मागीर बेश्टे आसूं, आमकां कोण फुडें काडटलो, आमकां कोण पळयना, आमी ओगीर रावया. अहले दीस इस्कॉलांतले. पूण जेन्ना मागीर पाद्रीपण सुरू जाता तेन्ना तुवें तुज्या पांयाचेर रावपाक जाय. तेच भाशेन आमच्याय समुदायेन, आमच्याय वाड्यान आमी आमच्या भुरग्यांनी पासून दोतोनीच्या वाचप करपाक फुडें सरूंक जाय. चुकल्यार कांय परवाना. सगळीं मिस्टेक करतात. वी ऑल मेक मिस्टेक्स. सजमलेन तुमी न्हू भुरगीं म्हणटकूच तुमी सजमूंक जाय तें कितें, भियोंक नाकात. भिवपाची गरज ना, कित्याक जेजू तुमचे बरोबर आसा. तुमीच तुमच्या कॉलांतली भायर सरूंक जाय. कोंबी पील जावपाक जाय म्हणून फोडटा आनी तांतीं भायर काडटा, भितरले पील भायर काडटा, काडिना. ताणें फोडून भायर काडूंक जाय आपणेनूच फोर्स घालून. त्या पासून पयलो स्टेप भुरग्यांनी मारूंक जाय. आनी तो म्हटल्यार कितें, देवाची ओळख घेवपाक, देवाचो मोग करपाक, दुसरे सुवातेर आनी तिसरे सुवातेर ताका परगट करपाक देवान दिल्ल्या तालेंतां वरवीं. आनी आतां हाकाच आमी म्हणटा, म्हजें सवें रिगून रावात. ताका आमी रिगून रावतले फकत आनी फकत जेन्ना आमी आमकांच आमच्या कम्फर्ट झोनांतलीं भायर काडटलीं आनी ताका परगट करतलीं वेगवेगळ्या आमकां ताणें दिल्ल्या गुणां आनी देण्या वरवीं. म्हजें सवें रिगून रावात हो वर्सावळीचो आमचो ब्रीद मोतीन धरून ह्या उक्तावणेच्या मिसान वांटो घेता आसतना देवाचो आशिर्वाद आमकां मागुया. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या देवसंदेशकारांक आनी आमच्या आवय बापायक, आमच्या पाद्री माद्रींक अदीक देवाची ओळख आमी घेवंक आनी एकामेकाक दिवंक मिसान कोतकोत्यान आमी मागोया. उबे रावया. सतमानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरी सांबाळलो, आखवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सां जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी गरजो देवाच्या हातान घालुया. तुमचो जबाब हे परी आसतलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. परतून म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाळ आसलोले पोरजेच्या भावार्थाची वाड करतना जेजू दाखवेली रिगून रावून खालतीकायेन आनी भोगतीपणान आपलो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करतना आपल्याक मान आनी पदवी आसा देखून पोरजेचे जबरदस्ती करिना जावं पूण मोगान सेवा करूंक तांकां आयतें मन फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या घोराब्यांनी आवय बापायन आनी वडिलांनी भुरग्याची निगा घेतना तांकां जेजून शिकयलेल्या बऱ्या तत्वांनी वाळूंक आदार केल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. खोशे मनान आपले आपणे विचून काडून देव संदेशकार जेजूची वळख भुरग्यांक दिता. आपले खासगी मागण्या वरवीं जेजूक ओली चिटकून रावंक दोतोनीच्या पाटा वरवीं मेळटले जेजूक म्हणजे जेजूच्या वळखींतल्यान भुरग्यांक वरवेशान वाडोवंक आदाराची जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. म्हज्या सवे रावात ही जेजूची उतरां नियाळूंक आमी समेस्तांनी आमच्या अभ्यासा प्रमाणे जेजूक रिगून रावूंक सुबा फळां दिवंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ही समेस्त आमची मागणी तुज्या हातान दोनी आमी घालतना आमच्या भुरग्यांक अदीक ओळख घेवंक तुजी जाणवाय फावो कर. आमी वडिलांनी तांकां तुजी ओळख दिवंक आमकां शिकय. ह्या वर्सा अदीक आमकां फावो जावंक आमी मागता. ही आमची मागणी दयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार गीत घेवया. C43 वेदीचेर उंड्या सोवे पेज 46. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां गोवोता. सुखानी दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखानी दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या थेंब्या वोरी आमकां तुज्या गेरोता. कुसाचेर तुजे बोरी जेजू मनशा कारोणा. कुसाचेर तुजे बोरी जेजू मनशा कारोणा. म्हज्या बाबा भयणीनो हे मनशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो योद्न प्रसन्न जावन मानून घे. ह्या वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध जावं आनी आमच्या काळजाची भोक्ती तुका मानता तसली कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परात इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्फ काळी आनी सर्फ थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून सर्व देवदूतां आनी सांतां भोगता सांगाती
तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंच. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आमच्या दारी विस्वाक आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलोल्यां बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. तुजे काकोतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंखवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरुंदुथा, भाग्यवंत जुजेवाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी सर्फ खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताच्याच सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरभाशान ओतरेकतोल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर फातकांतली सुटोय सोर आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळया ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पराक पवित्र कुडी रोगताच्या अमोलीक जेवणान तुवें आमकां नवो जीव दिलाय. परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेतोल्यांक आमकां तुजे दोळायेन आनी खात्रेन सोडवण भोगूंक पावय म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडकार. शेवटाक गीत घेवया. F6 देवाक दिनवास पेज 88. Jesus,